गोंयांत लॉकडावन चालू आसा, पूण पेडणे हुंपल्या उपरांत बॉर्डरींग बुराक पडल्याचे दिसतात. पळयात. आधी जे कोरोना लागून जे गेट बंद केलेले आसा, परंतु लोकांक आमची म्हणणं असं आसा की तर जे मेन जे रस्ते आहा ते बंद करून काय फायदो ना. इंटरनल महाराष्ट्रासून येण्याच्यो ज्यो अनेक दिंगण्या मार्गे फकीरपाट्याच्यान डोंगरपाल ह्या भागातसून जे रस्ते आहा किंवा आमच्या लंगर भागातसून एक असो रस्तो न्हंयच्या देगेन थोडे लोक येतात, अश्यो बारीक वाट्यो आहात. ह्या वाटेच्यान मेन रस्तो बंद केलो आणि तांकां सामान ने आणूंक जो बंद केल्यामुळे लोक हे सायडीन जावंक लागले. गरजेसाठी पहिले पावटी लोक गरजेसाठी म्हणून जावपाक लागले पलतडी. परंतु आता काय झालं की त्या गरजेपेक्षा अनेक सोरो व्हरना आणि फिरांक जो जाणा, घराकडे कंटाळो येयलो म्हणून लोक फिरांक अशा पद्दतीन ह्या वाटांचो वापर जावंक लागलो. तर आमचं म्हणणं असा की सरकारान सध्या जर केली आसा, जर बाजारातून ते लोक सामान आमकां पत्राचेर हाडून दितात जाल्यार ते सामान सरकारान ती कंटिन्यू दवरपाचें की जेणे करून लोकांक प्रॉब्लेम जावचो न्हय आनी ह्या वाटांकडे लोक आकर्शीत जावचे न्हय. आणि ह्यो ज्यो वाट्यो आजूबाजूच्यो त्यो बंद जावंक की मोठ्या प्रमाणात जे लोक चोरून येतात ते ह्या प्रमाणे ह्या वाटेसूनच इल्लेले आसा. चांदेला जो प्रकार जाल्लेलो आसा हो प्रकार ह्याच अशा चोर वाटेसून जाल्लेले आसा. तर सरकारान अशा पद्दतीच्यो वाट्यो ज्यो आसात त्यो पुऱ्यो बंद करूंक जायो. सिंधुदुर्गान आतां हळू मेळपाक लागले. ह्याच्या पयलीं सिंधुदुर्गान कोण मेळनासलेले, गोंयान कोण मेळनासले, त्यामुळे हे प्रकार जाणा येणा जो आसला तो मोठा धोकादायक नसला. पूण आता सिंधुदुर्गान जर मेळटत सुरू झालेले आसत, उद्या ह्यो प्रकार गोव्याचो सुरू जावं शकता की सध्या गोव्याचो काही लोक आसूं शकतात. तर ह्याच्यासाठी ह्यो सीमा बंद करणं गरज आहा. पूण सीमा बंद करतना ज्यो गरजेच्यो ज्यो वस्तू आहात ज्यो खंय एवेलेबल जायनात त्यो वस्तू बांद्यासून किंवा महाराष्ट्रासून येताना त्याची सारखी शहानिशा करून लोकांक एवेलेबल करून दिवच्यो. किंवा हे जे व्यापारी आसात, आता जर तोर्षा आमी गेलो घुरे जावं आमचो मनोहर नाईक दोन भुशारी दुकानां आसात, त्यांच्याकडे माल नासता, त्याच्याकडे 4 किलो वाटाणे मागले तर तो अर्दो किलो दितलो, 10 साबण मागले जाल्यार तो 2 दिता. ही जी परिस्थिती आसा की ना ती तांकां एवेलेबल जाय लोकांच्या गरजेक तितको माल जर तांकां हय जर मेळत तर ते आमकां बांद्या जावपाची गरजच ना. पूण जो पर्यंत ती व्यवस्था जायना तेंची तर पण आमकां ते माल हाडून जे आमकां गेटीर दितात, गेटी वयल्यान तो माल आमी इकडे घेतलो. आमी बांद्या जावपाची कोणाक आतां बांद्यासून 3 किलोमिटर आसा बांदा पत्रादेवी वयल्यान, पूण 3 किलोमिटर काय चलत जावन आनी कपळा वयल्यान वजी घेवन येवपाची इतकी काय लोकांक खास ना. आनी आतां वजी हाडपाची संवय गेल्लेली आहा लोकांची. परंतु लोक गरजे खातीर म्हणून वयतात. ती गरज जर खंय भागात जर तेंची तर आमकां बांद्या जावपाची कांयच गरज लागची ना. तर आमची विनंती सरकारा कडेन इतकी आहा की तो आमकां खंय ज्यो वस्तू एवेलेबल आहात त्यो आमकां व्यवस्थीत रित्या मेळांक जाय.